जाल्ले आसात। विशेष करून आमचे मदीं उपस्थित आसात थळावे सरपंच बाब निलेश पागी, डेप्टी सरपंच बाय करुणा, तशेंच आमच्यो आदले सरपंच आनी आतांचे पंच फातिमा आंटी, तशेंच रामनाथ आसात, असिस्टंट इंजिनियर आमचो नागवेकर आसात, बाय मिलाग्रीन बाय आसात, बाकी सगळे ग्रामस्थ, तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर नारकणी भाव आसात। म्हाका दिसता फातिमा आंटी आनी निलेश बाबान सांगलें की आगोंदेच्यो 3 प्रायोरिटी आशिल्ल्यो। एक म्हणटा ती उदक, लायट आनी रस्ते। म्हाका दिसता रस्त्या संदर्भात ते 2 रस्ते आमचे उरले आसा आनी ते पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट जाल्ले आसा। म्हाका दिसता मार्च एप्रील पर्यंत आसा दोन्ही रस्ते कंप्लीट जातले। शंभर बरोबर आहे। ते जर जाले आसत जर जायत न्ही, एकय रस्त्याचो विशय फुडल्या मे उपरांत जो आसा न्ही आगोंदाक उरचो ना। म्हणजे एक विशय आमी पूर्णत्वाक हाडल्यार जातलो। दुसरो विशय म्हणटा तो लायटी संदर्भात विशय आशिल्लो पळय आसा न्ही, म्हणजे ट्युरिजम बेल्टाक सामको फ्लक्च्युएशन जातालें बाकी सगळें आसा न्ही, तो विशय आमी फाटल्या वर्सा सोंपयलो। म्हणजे जवळ जवळ पूर्ण काणकोण मतदारसंघाक जवळ जवळ 200-250 कोटी रुपया खर्च करून आसा न्ही, तो विशय ऑलमोस्ट सोंपलो। म्हणजे आतां आमगे उरला तें LT लायन जो आसा, ज्यो बिचार ज्यो लायनी करमेता बाकी सगळें आसा न्ही, तो विशय आसा तोय आमी सोंपयतले। म्हणजे मेन अंडरग्रावंड केबलिंग सोंपयल्लो आसा। आता तिसरो विशय आशिल्लो तो उदकाचोच विशय आसलो आनी ह्या बंदाऱ्या संदर्भात विशय आसलो तो सामको म्हणजे चापोलेचें उदक पावना आनी हो बंदारो जावपाक जाय आनी हो बंदारो जावपाक जाय हो विशय आज आनी कालचो न्ही, म्हाका दिसता गेली 10 वर्सांचो फाटलो विशय हो। मे म्हयन्याक जेन्ना प्रश्न येता त्या वेळाचेर खूब अडचणीचे विशय, मार्च एप्रील अडचणी विशय, त्या वेळाचेर आतांच फातिमा आंटीन सांगलें तशें की NOC जो पर्यंत ना तो पर्यंत कांयच करप आमकां शक्य नासलें। आनी त्या वेळाचेर आमचे काशनाथ सर जे आसा आमचे बुथाचे अध्यक्ष आशिल्ले, म्हणजे पार्टी संदर्भात आसले की ताका आमी वारंवार सांगताले। आनी हांगा तुळशीदास भाव आसा, बाकी सगळे करुणा भाई आसा, बाकी सगळ्यांक म्हणजे ह्या सगळ्यांक म्हणजे खरें म्हळ्यार हो विशय आसा न्ही तो जमीन ओनरांनी आनी गांवच्या लोकांनी आजून सोंपयलो। म्हणजे खरें म्हळ्यार आमी तांकां आभार व्यक्त करपाक जाय। मुडकुळकरांनी हो विशय म्हणजे उदक जाय कोणाक, संपूर्ण विलेज पंचायतीक जाय आनी जमीन कोणाली, मुडकुळकरांनी। मुत्तुर्या सावन व्हडली काळजान तांणी सगळ्यांक आमकां जमनीची NOC दिली, म्हणून आमी तांचेय खरें आभार व्यक्त करुया। आनी म्हाका दिसता हो बंदारो जातकच पूर्ण आगोंदेचो उदकाचो विशय आसा न्ही सोंपतलो अशें हांव धरून वता। आतां हांव सांगतालो की थोडेशे अडचणी आसता आमचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्यो आसा की ताजेर मात करून आमी फुडें वतले। कारण हांगच्यान तें उदक लिफ्ट करचें पडटलें आमकां, मागीर फिल्टर बसोवन जें आसा न्ही उदक, म्हणजे उदक कशें आसा म्हण तें उदक मेळचें ना आमकां। रॉ उदक तें फिल्टर केले उपरांतूच आमकां लोकांक तें दिवपाक मेळटलें। आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान हें उदक जर आमी लिफ्ट केलें, तें फिल्टर केलें आसत जर जायत, आगोंदेचो कायमचो विशय आसा उदकाचो विशय सोंपतलो आनी तो सोंपपाचे दृश्टिकोनाचो प्रयत्न करुया आमी। आज इतले नारकणी बाब तो सादारणशे म्हयने भितर तांणी सोंपोवंक जाय, व्हडलें काम ना तें व्हडलें। तांणी जर सोंपयलें आसत जर जायत, ह्याच वर्साक आमकां उदक तें मेळटलें अशें ना की ताणें आडोवपाक जाय तें उदक, आनी आडोवपाक जाय ते गेटी घालच्यो पडटल्यो, तितून उदकाचो फ्लो आसचो पडटलो। मेळ्ळो ठीक आसा, नासत जर जायत न्ही आमकां फुडल्या वर्सांतल्यान सारकी आमकां ग्रीप मेळटली। ह्या वर्साक एक वर्साक कशें तरी आमकां एडजस्टमेंट आमकां करची पडटली। म्हणजे तें तुवें त्या करता आसतना बाकीचे वर्सभराक मारामारी थोडीशी आसतली, ती कोणाक लागून उरता, ती वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक लागून उरता। म्हणजे कितलेय कशें म्हणजे गेंड्या खाती सारकें तें कशेंच सुदारना, फॅक्ट तो। म्हणजे हांव हैराण जाला सारको, म्हणजे त्रास आसा। म्हणजे आज कालच आमचे वॉटर सप्लाय मिनिस्टर आमच्या सुभाष फळदेसाय ताज्या कडेन मिटींग घेवन आसा न्ही की थोडेशो आमी गियरअप करपाचे प्रयत्न करता। जर कितें जर हेवटेन उदक सप्लाय जालें नासत जर जायत न्ही, एक वर्सा पुरतें म्हाका तुमी समजून घेवचें। कारण हें इतलें सगळें करता आसतना आमकां मारती घेवचें पडटा। कारण इनएफिशियंट लोक आसले कारणान जे आसा न्ही वॉटर सप्लायचे तांचे मुळे त्रासाक येता। आमकां आनी खंयच त्रास ना। तो त्रासा वेळार मुक्ती आमकां मेळपा खातीर कायमचो विशय आमकां सोंपोवपाक जाय, तोय विशय सोंपया। आनी त्याच कारणांतल्यान म्हाका दिसता हे आज जो बंदारो जाता म्हणजे जवळ जवळ 94 lakhs जवळ जवळ 1 कोटी रुपया खर्च जाता। आनी म्हाका दिसता स्थानीक लोकांनी तुमी सारकें करून घेवचो। लक्षांत का कॉन्ट्रेक्टर येवन तुमी पळोवचें कितें तरी हेवटेन जाता आसत जायत न्ही, सारकें जाता काय ना तें। कारण एक कायमचो विशय सोंपता आमचो
आनी त्याच कोणता बंधारो वेवस्थीत करून घेयात आनी त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन मागता की आमकां हे सगळे विशय सोंपोवन दिवं आसा न्ही आमकां गांवांत बरें एक सूख शांती जाय रस्ते जाय उदक जाय लायट जाय इतलें आसूं जाय लोक आगोनी लोक चड आमकां नोकरी मागना लोक स्वताच्या पांयाचेर खंय ना हेवटेन उबे आसा आनी उबे रावपाचो प्रयत्न करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां जर शांती मेळटली जर जायत ती हे विशय सोंपपाक जाय आनी सरकाराचो पूर्ण प्रयत्न आसा की आमकां खंयच प्रकारेन काणकोण मतदारसंघाक आमी सरकारान खंयच्याच प्रकारेन दिवपा खातीर मदत करपा खातीर आमी फाटल्यान उरले ना आत्तां सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटा तें की आज हांव सांजेर सांगतलो की आज आमचे सगळ्यांत पयलीं जो आमगे ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आसा न्ही हायवे संदर्भात जो हायवे आतां बाकी सगळे प्रोसेस जावन आसतना फुडल्या म्हयने भितर आसा न्ही काम हायवेचें सुरू जाता आनी 2 म्हयन्या आनी सादारणशे 2 वर्सां भितर आसा न्ही काम कंप्लीट जातलें त्यामुळे हांगा साकून आमी काणकोण जरी रावले जाल्यार करमल घाटाचो किंवा बाकी ट्रान्सपोर्टाचो विशय आसा तो अर्द वरा भितर आमी मडगांव पावतले अर्द वरा भितर आमी पणजी पावतले 1 वरा भितर आमी सामके पणजी वचून आमी काम करून 2 वरां भितर बॅक येवपाक शकतले ह्या अशा प्रकारचें काम जायत चल्लें आसा त्या बरोबर अनेक गजाली चालू केल्ले आसा आज आमी पयलींच आमी काणकोण म्युनिसिपालिटीची अत्यंत सुसज्ज अशी बिल्डींग जी आसा न्ही ताचें इनॉग्रेशन केलें त्या वेळाचेर मंत्र्यान अनाउन्समेंट केला की काणकोण सिटी जी आसा न्ही ती आमकां पूर्णपणे ब्युटिफाय करप आनी त्या संदर्भात सादारणशे 20 कोटी रुपया खर्च करपाक जाय अशे अनेक प्रकारचे प्रोजेक्ट जायता की पूर्ण लोलये पासून गांवडोळी पासून खोतीगांव पर्यंत आसा न्ही आगोंद पर्यंत आसा न्ही खंयच्याच प्रकारचो दुजाभाव केलो ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी सगळ्यांनी म्हणजे फुडल्या आनी जर कितें अपेक्षा आसा जर जायत न्ही सरपंचान बाकी सगळ्यांनी आसा न्ही तांणी योग्य तरेन सांगच्यो आनी ह्या आगोंद पंचायतीचो जो योग्य प्रकारचो विकास आसा करून घेवचो ही अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी आज इतले मोठे पर्यंत तुमी सहकार्य केले बद्दल जे आसा न्ही आज तुमी इतले मोठे पर्यंत जमले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार म्हणून म्हजे 2 शब्द सोंपयता गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरकर.